येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले एके बातमेन गोंयच्या राजकीय मळाचेर भुंयकाप घडोवन हाडलो। महाराष्ट्रांतल्या सत्ताधारी शिवसेना पक्षान गोवा फॉरवर्डा वांगडा हात मेळवणी करून नवी आघाडी स्थापन केल्या। गोंयांतले भाजपा सरकार उडोवपा खातीर तांणी शिवसेनेन कडेन हात मेळवणी केल्या, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी पक्ष गोंयांत फाटीं सरल्यात। हे फाटभुंयेर भाजपा म्हणटा शिवसेना दिसा सपना पळयता। शिवसेनेचो खासदार आणि गोंय मुखेली संजय राउतान हे विशीं माहिती दिली। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, जय साळगांवकार आणि विनोद पालयेकार ह्या वेळार हाजर आसले। उद्धव ठाकरेच्या फुडारपणा सकयल्ल्या महाविकास आघाडीच्या सरकाराच्या सोपुतविधीक ह्या त्रिकुटान हाजिरी लायली। उपरांत ह्या दोगांयनी महाराष्ट्राच्या पत्रकारांकडेन संवाद साधलो। यामध्ये नक्की भूकंप होईल। विजय सरदेसाई त्यांच्या सर्व आमदारांसह इथे हजर आहेत। इतर काही आमदार आमच्या संपर्कात आहेत जे सरकारला पाठिंबा देत आहेत। आत्ताच माझं ढवळीकरांशी बोलणं झालेलं आहे, सुदीन ढवळीकरांशी, आणि सरकारबरोबर असलेले जे आमदार आहेत, जे काही प्रमुख लोक आहेत, त्यांचंसुद्धा आमचं बोलणं झालेलं आहे। आणि अनैतिक पायावर असलेलं गोव्यातलं सरकार जे आहे, आपल्याला लवकरच गोव्यामध्ये फार मोठी हालचाल झालेली दिसते। मुझे लगता है महाराष्ट्र फॉरवर्ड लेने की बात है, वैसे ही गोवा में भी करना चाहिए। सब विपक्ष के लोग एक साथ में आना चाहिए, ये हमारा भी मुद्दा है। तो हम संजय राउत जी को इसी के लिए मिले हैं, क्योंकि एक कि हम उनको शुभेच्छा देने के लिए आए थे, दूसरा कि जो एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जो विकास आघाड़ी बनाई है, वैसे यही विकास आघाड़ी गोवा में भी एक्सटेंड होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। क्या नाम रखा है जो गोवा? नाम अभी तक कुछ रखा नहीं है, सिर्फ बात शुरुआत की है। आपके साथ कौन कौन जो पूर्व ये हमारे पहले के WRD मिनिस्टर है, ये पोर्ट्स का मिनिस्टर है, और दूसरे पार्टी के भी लोग हमारे संपर्क में है। सरकार में जो लोग हैं वो भी संपर्क में है, और वो कल गए थे, फिर आ सकते हैं। So we believe that an alternative is required. We have been backstabbed by the BJP after even being responsible for the formation of their government. A similar state was with the Shiv Sena in Maharashtra. On that point, we have a common ground. भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आणि उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान पत्रकार परिशद घेतली। उपरांत विजय सरदेसायान केल्ल्या दाव्या प्रमाण गोवा 365 सगळ्या संभाव्य उमेदवारांकडेन संपर्क साधलो। आमकां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार दिल्ली गेला, जाल्यार अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन हे विशीं उलोवपाक न्हयकार दिलो। पळयात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या नेत्यांनी दिल्ल्यो प्रतिक्रिया। जुजे फिलिप डिसोजान मुंबईच्यान आपली प्रतिक्रिया दिल्या। आम्ही सरकार दिल्ले आसा, हे 27 आमदारांचे सरकार आसा, आणि पूर्णपणे गोंयकारांचे सरकार आसा। काही लोक आज गोंया भितर आमी गोंयकारपणाची हीत राखतले म्हणटात, आणि महाराष्ट्रांतली जी शिवसेना आसा तेका गोंयांत हाडून तेजी पालखी उबारपाक पळयतात, तेजो आमी निशेध करतात। म्हाका संजय राउताक एकूच सांगचें दिसता की तेणें जी कितें काल आश्वासन दिलें महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांक किंवा युवा तरणाट्यांक, ती पूर्ण करून घेवची, आणि मागीरूच तेणें गोंयांत येवन सरकार घडोवपा खातीर जे कितें तें वावर। भारतीय जनता पक्षाचे आतांच न्ही, येणाऱ्या 2022 सुद्धा परत भोवमताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतलें, आनी हांगसर त्यो युती बी हांगसर चलच्यो ना। आमी पूर्ण भोवमताचें सरकार परत 2022 सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचें सरकार स्थापन करतले, आणि खंयच्याच आमदारा भितर आमच्या अस्वस्थता ना। ते वेळ पडल्यार 30 सुद्धा जावंक शकता। त्या हेतू भितर तो एक 1% सुद्धा तूं तथ्य ना जावपाची ना, ती गजाल वेगळी, कित्याक आमी 27 आनी एक संघ आसा, आनी आमी भक्कम आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंताचें कार्य जें आसा त्या सगळ्या थराच्या लोकांक निस्तुती करतात। काँग्रेस पार्टी एक सायडीन खुलासो करता, NCP पार्टीचे अध्यक्ष एक पार्टीन खुलासा करतात, आणि आमी सगळे भक्कम एक संघ आसा। जाल्यार संजय राउताक कसले सपन पडले? दुसरे काही लोक हांगा दिश्टी पडटात आमकां, रिजनल पार्टी गोंयांत भितर जे डॉक्टर जॅक सिकराचें नांव घेवन सुद्दां फुडें उलोवपी, आणि ते शिवसेना कडेन शरणागती गेल्ले दिश्टी पडटात। हे पळोवपाक वेगळें चित्र दिसता। म्हाका एक्चुअली कांयच खबर ना, म्हणून ताजेर हांव कसलेंच रिएक्शन सद्या तरी दिवपाक शकना। आणि गोंयांक BJPक लोकांनी भायर दवरलेले,
पूण काही घटकांनी जे BJPचे विरोध आशिल्ले त्या घटकांनी ह्या BJPक सत्तेर हाडले, पूण लोकांच्या विरुद्ध वचून थोडे लोक जे आतां तुमी नांव घेतल्या त्या लोकांनी हांकां सत्तेर हाडले. ते जर प्रायश्चित करपाक सोदता जाल्यार बरी जाता. सरकार स्थापनेची तुमी म्हणटा तेन्ना आमचे कडेन 5 आमदार आसात आनी सद्या BJPची जर संख्याबळ पळयलें जाल्यार तितूंतल्यान कोणी फुटले जाल्यारूच तो सरकार जातलो. आनी हो जर सरकार कोणी जातलो जाल्यार BJPंतल्यान 2/3 आमदार फुटपाक पडटले. 2/3 आमदार फुटतले जाल्यार जवळ जवळ तांकां 18 आमदार सद्याक स्प्लीट करून मर्ज करपाक पडटले. जर तर 18 आमदार ते येवपाक सोदता आनी आमचे कडेन ऑलरेडी 5 आमदार आसा, सो आमच्या आनी कोणाच्या सपोर्टा बगैर आमचो सरकार सहज जावपाक शकता. सो ते 18 आनी आमी 5 जवळ जवळ 23 म्हणजे जो मॅजीक फिगर आसा 21 तो आमीच सहज क्रॉस करपाक. आम्ही आमच्या शरद पवार साहेबाक मेळले, तशेंच प्रफुल्ल पटेलाकूय मेळले, हेज्या ऑफिसानूच आमी मेळले आनी जे आमचें डिस्कशन हालीं जालां तें आमी पार्टी वाडोवपाची. पण आयज पासून आमच्या लिडरांनी लायक शरद पवारजी ओ प्रफुल्ल पटेलान एक गव्हर्मेंट टॉपल करचो, हें आयज पासून डिस्कशन आमच्या मदें जावचो. डॉक्टर प्रमोद सावंत काम बरें करता आनी तो बारीक समाजाचो एक चीफ मिनिस्टर जाला. त्याने 1-2 वरां सुरयचें म्हाका पार्टी लागना, म्हाका एका मातशें पार्टी लागना, जो कोण बरें काम करता तें लागता म्हाका. डॉक्टर प्रमोद सावंत द बेस्ट आनी बेस्ट बरें काम करता. डावन टाउन ताका बारीक देखून काम करपाचें, बारीक लोकांक सपोर्ट करपाक. सो आमडा तो बरें काम करता आसतना कित्याक डिलॉज करपाचो गव्हर्मेंट, कितें कारण तें? जेन्ना BJP बाराबर वचोन मिनिस्टर रावन सगळें काम करून आतां ते भायर पडले म्हूण डिस्कस करपाचें जाता. अशें कितें आहा तें राव न्हू. हिंगा बारीक समाजाची चलोवपाक दिनाय मरे हिंगा, कित्याक लागून चलोवपाक तेका? आतां तो बारीक मोठो समाज जालो बरें, आतां हितून पारीकार आसलो खबर येवना मुगो. पारीकार मोठो समाज आहा जाल्यार तुमकां हें कांय करपाक येना आनी बारीक समाजाक रोखडें हें करपाचें. आतां तेमगे कितें पड तेंका वयर जालां तें म्हाका खबर ना. हांव वचोन शरद पवाराक मेळटलो, म्हज्या लिडराक मेळपाक जाय म्हाका आनी वयतालो बाबा कितें जालां. महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडेत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचो आस्पाव आसा. पूण गोंयचो विचार केलो जाल्यार गोंयांत शिवसेनेचो एकूय आमदार ना. काँग्रेसी कडेन 5, गोवा फॉरवर्डा कडेन 3 आनी मगो आनी राष्ट्रवादीचो एक आमदार आसा. बाकीचे 27 आमदार भाजपाचे. सत्ताधारी भाजपांतल्यान 18 आमदार फुटल्या बगर सरकार स्थापन जावप अशक्य. तशेंच तिगूय अपक्ष आमदार नवे आघाडीत गेले जाल्यार हे शक्य ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गुणे काणकोणचे सरकारी मुळावे शाळेतल्या लोकेश वेळीप ह्या 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर घसरगुंडी पडून ताका मरण येयलें. सरकार ह्या गरीब भुरग्याच्या जिवा कडेन खेळ्ळां असो आरोप करत जिल्लो परिशद वांगडी खुशाली वेळीपान त्या भुरग्याच्या मरणाची चवकशी करची अशी सरकारा कडेन मागलां. 15 दीस जाले शाळेमुखार हाडून दवरलेली हीच ती लोखणाची घसरगुंडी. बिरेस्तार दिसा भुरगीं खेळटा आसतना ही घसरगुंडी आंगार पडिल्ल्यान ताचे पोंदा चिड्डून लोकेशाक मरण आयलें. झाडाक बांदून दवरिल्ले घसरगुंडीची दोरी खंयच्या तरी भुरग्यान सोडयल्ली अशें सांगतात. पूण ही सरकाराची घाळपणां अशें लोकांचें म्हणणें. आवय बापूय नाशिल्लो बारशेचो भुरगो आपले भयणीगेर रावतालो. सरकारान कळाव लायनासतना ताच्या मरणाचें कारण सोदून काडून जबाबदार आशिल्ल्यांक ख्यास्त दिवची अशी मागणी खुशाली वेळीपान केल्या. नाजाल्यार पालकांक घेवन रस्त्यार देंवतलो अशें तो म्हणटा. इस्कॉल सुटल्यानंतर भुरगीं खेळटाले, खेळपाक गेले, ल्हान भुरगे 4थीचो भुरगो. तेन्ना ते इंस्ट्रुमेंट जो खेळपाचो इंस्ट्रुमेंट कोणी हाडलो तो खबर ना. तेजेर सरकारान चवकशी करची. आनी हो भुरगो तेजो आवय बापूय ना आनी बास्की गांवचो तो तेणें भयणीगे दवरलो, कोण ना तेजो, एक भाव आनी एक भयण. आनी ह्या गरीब भुरग्याक जे संत जालो तें पळोवन दूख भोगता. आनी ह्या भुरग्याचे कशें जावपाक कोण काणीभूत हेजी सरकारान चवकशी करची. आनी ते इंस्ट्रुमेंट कोणें हाडून दवरलो ही बेजबाबदारपणान हाडून दवरप आनी भुरग्याचो जीव वचप ही कोणाची जबाबदारी. कोणी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची निश्काळजीपणां हो सगळ्या आमकां दिसता. आमी ताका सोडची ना. तेन्ना ह्या भुरग्याक न्याय मेळपाक आमी
रस्त्यार येवपाची तयार आसा. घराची निश्काळजीपणां जावन आसा. हो सिमेंट कोणी हाडून आनी कित्याक दवरलो हे 5 दीस कित्याक असो उरलो शाळे मुखार. ते भुरगे खेळटात भुरग्यांच्या जिवाचे खेळटा आसताले सरकार. काणकोणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 50 वर्सां वाट पळयल्या उपरांत शुक्रारा गालजीबाग, तळपण आनी माशेच्या पुलाचें उक्तावण जालें. हाका लागून आतां घाटांतल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचें 15 किलोमीटर अंतर उणें जातलें. मात तेका लागून माशे आनी गालजीबाग सद्दां येवपी वचपी लोकांचे हाल जातले. त्याच्या खातीर चलत वचपाचो पूल बांदून दिवचो अशी मागणी थळावो आमदार आनी उपसभापती इजिदोर फर्नांडिसान मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या. उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी येयलो ना, पूण इफ्फी खातीर आयिल्ल्या केंद्रीय राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियोचे हस्तुकी शुक्रारा सकाळीं ह्या बायपास रस्त्याचे काणकोणा 4 रस्त्यार उक्तावण जालें. ह्या बायपास रस्त्याक आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें नांव दिलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. ह्या सुवाळ्याक भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार, वीज मंत्री निलेश काब्राल आनी काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस हजर आसले. केंद्रीय मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याच्या मुखारच इजिदोरान पुलाक लागून थळाव्यांक आयिल्ल्या अडचणींचो पाडो वाचलो आनी थळाव्यांचे हीत मतींत घेवन वेगळो ल्हान पूल बांदून दिवपाची मागणी केली. पळयात. सगळे जे लोक हायवेच्यान तांकां बऱ्याक पडटलो, पूण जे आमचे लोकल सकल आसा पळय ते तांकां थोडे त्रास आसा. हो पूल बांदतकच की ती वाट जी आशिल्ली मातशें गालजीबागाची, जे 2 मिनटांनी लोक इगोर्जेक पावताले, इस्कॉलाक पावताले, ह्या सायडीचे लोक दोतोरा फुडें पावताले, बाजराक पावताले, ते आयज आमकां प्रॉब्लेम जालो. तरी आसतना बाब प्रमोदान तेन्ना आमची मागणी आयकून की आमकां एक टेम्पररी वे करून दिल्ली आनी ताचो उपयोग आमकां खूब बऱ्याक पडलो सीएम. म्हूण लोकांक कांय अडचणी फाटल्या 2.5 वर्सांक कांयच गमोंक ना. पूण आतां जेन्ना पूल इनागोरेट जातलो तेन्ना ते काडटलेच. वांगडाच इजिदोरान पाळोळे आनी आगोंदच्या शेकवाल्यांची गाराणी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडली. तेचेर 2 वर्सां भितर काणकोणचे सगळे प्रश्न सोडयता अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिलें. पळयात. सो सांगर सीएम ह्या सगळ्यो संस्था आसा तांकां एकठांय करा आनी ह्या आमच्या शेकवाल्यांक घेवन बसा आनी ते काबार करा केस्तांवां. आयज पासून तेणी धंदो उखूड जावंक ना. हो बायपास जाल्या उपरांत म्हणजे बऱ्याच जाणांनी बऱ्याचशा गजालीचेर उलयले की पुराय काणकोणाक बायपास करून हो वयतलो आसतना 2-3 गजालींचो आमकां फायदोय जातलो, काहीशा गजालींचे आमकां नुकसानय जातली हे आमकां खबर आसा. आणि वयता आसतना एक आश्वस्त करता की काणकोणातली समस्या फुडल्या 2 वर्सांक एकूय समस्या उरचना. काणकोणाच्या विकासात 100% आमी तुमच्या बरोबर आसतले. काणकोणातले 4 रस्ता ते माशे पर्यंतचो रस्तो आणि त्याच बरोबर तळपण आणि गालजीबाग न्हंयचेर पूल जावचे अशी सुमार 40 वर्सां पयलींची मागणी आज कितल्याशाच वर्सांनी पुराय जाली. आणि ह्या रस्त्याचे आज इनॉग्रेशन जाल्ल्यान काणकोण ते कारवार पर्यंतचे सुमार 14 किलोमीटरचे अंतर आज कमी जाल्ल्यान आता फक्त 10 ते 15 मिनटांनी कारवार मेरेन पावतले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कांद्याचे वाडिल्ले दर जाग्यार घालात, महिला काँग्रेसीन मागणी केल्या. हे दरवाडी खातीर कांद्याचे घाऊक विक्रेते आनी सरकाराकय तांणी जबाबदार धरला. गोंयांत कांद्याचे दर 100 ते 120 रुपया किल हे प्रमाण आसात. देशभर जाल्ले कांद्याचे दरवाडीचेर महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कोतिनन प्रस्न उपस्थित केला. हे दरवाडी खातीर तिने सरकाराकय जबाबदार धरला. गोंयांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कांद्याचे दर वाडल्यात हे कारण आसपाक शकना अशें तिचें म्हणणें. महिला काँग्रेसाचो डिमांड आसा की तुमी कितेंय करात पूण तुमी बीजेपी गव्हर्मेंट शूड ब्रिंग द प्रायसीस ऑफ ऑनियन्स अंडर कंट्रोल. हॉर्टिकल्चर चेअरमॅन म्हाका दिसता तो प्रवीण झाटी आसा. इट इज हाय टायम बा प्रवीण झाटे शूड इंटरवीन, गेट हीज हावज इन ऑर्डर. हॉर्टिकल्चर जे आसा पळय हे लोकांक लागून केल्ले आसा सबसिडी रेटार करपाक. थंय पळोवपाक गेल्यार बरे बरे कांदे हांव करता आरोप, बरे बरे कांदे आनी भाजयो आसता पळय त्यो 5 स्टाराक वतात खंय. आनी उरलेले कुसलेले कांदे बटाट भाजी कांयच सारकी आसना. ते बारीक जे कॉमन लोक आसता पळय वचून लायनीक उबी रावता हॉर्टिकल्चराक तांकां घेवपाक पडटा. म्हाका दिसता हे सगळे नाटकां चल्ल्या होलसेलर्स आनी गव्हर्मेंटाचे कमिशन खावपाक. आनी हो आरोप हांव करता कित्याक पावस येवन गेलो. अरे मध्य प्रदेश असले व्हडले स्टेटीन समज कांदो 38 रुपीजान मेळटा तर गोंया येद्दे धाकली स्टेट आसून तुमकां कांयच करपाक जायना. इन द कंट्री ब्रेकिंग म्हणटा ते आयकात आयची न्यूज. गोवा हॅज हायेस्ट प्रायस फॉर ऑनियन्स इन द कंट्री. इट इज रीच 110-120 पर kg and the lowest is 38 rupees. आणि ते खंय MP
आपल्या एमपीत पाऊस पडू ना. सेकंडली 90 रुपीज इन मुंबई. तिसरे म्हणटा ते कोलकाता चेन्नई हांगा तुका 70-80 रुपयान कांदो. आणि गोवा being the smallest state, Goa being close to Karnataka, where we can just get the onions, vegetables at a cheaper rate from Belgaum. He shoot it up like anything. आणि तुम्ही खंय तरी पळयात राजस्थान, MP, पंजाब जे काँग्रेस रुलिंग स्टेट आसात थंय सवाय आसा कांदो. आणि हांचो सरकार जे आसा आजचे दिन म्हणटा थंय कांदो म्हारग जाला. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. बायणा दर्यावेळेर बिरेस्तारा सांजे चालू आशिल्ल्या 2 शेकांचे काम मुरगांव पालिकेन आडायले. शेक उबारपा खातीर शेकाच्या धन्यान पालिके कडल्यान गरजेची परवानगी घेवंक ना अशें अधिकाऱ्यान सांगलें. शेक मोडून उडयतना मातसो बोवाळ जालो. शेक मोडून उडोवपा खातीर पालिका मुख्याधिकाऱ्यान दिल्ल्या आदेशाचेर नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान अजाप उक्तायले. जाल्यार शेक धनी म्हणटा पर्यटन खात्यान तांकां शेक बांदपाची परवानगी दिल्या. पूण पालिकेचो अधिकारी म्हणटा तांणी थळावे नगरपालिके कडल्यान गरजेचे परवाने घेवंक नात. ते डेमोलिशिंग न्ही ते एक्चुअली मार्केट इन्स्पेक्टरांनी ते कितें इलिगलिटी कोण केल्या पळय पोल्स बी केल्या ते काडले एज पर सीओ ऑर्डर. तांकां ते तेंची ड्युटीज ती मार्केट इन्स्पेक्टराची एज पर ते काडले सीओन ते आमकां ऑर्डर दिले तेंची पळय म्हणून इतलेंच. आमची परमिशन कांय ना. म्युन्सिपालिटी लोकल बॉडी न्ही सो कितें आसता तें कोणी परमिशन दिल्यार कितें म्युन्सिपालिटीची परमिशन घेवपा पडटा एज पर एक्ट. ते तेंचे कडेन कांय अवेलेबल ना. एक दाखय म्हणलें तें दाखयली ना. म्हाका दिसता हे ट्युरिजमा खातीर बरी गजाल न्हू. कित्याक सांग एक्चुली वास्को एक असली एरिया आसा की ट्युरिस्ट येयना. ताका लागून आमकां ते ट्युरिस्टांक डायवर्ट करपाक जाय. ताका लागून सपोज शॅक्स जाली धाकटीशी रेस्टॉरंट्स जालीं तेन्नाच हांगा ट्युरिस्ट येतले आनी खंय तरी बिजनस वाडटलो वास्कोकारांचो आनी इन्कम जातलो आनी रोटेट जातलें. ताका लागून वास्कोन ही शॅक्स गरजेची आसा. हांव इन्क्वायरी करतलो चीफ ऑफिसरा कडेन की तेणी डिमॉलिशींग हें कित्याक केलें दिसता. आमकां गोवा टुरिजमाच्यान बायणा बिचार 2 स्लॉट येयले म्हटल्यार एप्लिकेशन आयिल्लें. ताका आमी एप्लाय केलें. म्हटल्यार हांवें करूंक ना म्हाज्या भयणीक जाला आनी हे शेक नंबर 2 आनी ते शेक नंबर 1 ते कितिका फट्टेक जाला. तेंच्यांनी आमचे लॉट जावन आमकां लायसन दिला टुरिजम डिपार्टमेंटान आनी बांद म्हणून सांगलें. आनी CC लायसन दिवन सगळ्या डिपार्टमेंटाक हें आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटाची NOC दिवपाची. आतां म्युन्सिपालिटीचो CO जावं आनीक कोण तो इंजिनियर कोण येता आनी डायरेक्ट विदावट कितें नोटीस ना कांय नासतना तो आमकां आमचे एक तेणी केलें हिंगा येयले डायरेक्ट केलें. हांव नसलो तेन्ना म्हाका कोणी फोन करून सांगलें बाबा तुजें डेमोलिश करतात. तेन्ना काय म्हणून हे शेक बंद करता आसतना हांवें ताका सांगलें पयलीं म्हाका तुजें हें दाखय. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कमिशनां घेवन भायल्यांक कामां दिवप बंद करात. गोंयच्या भुरग्यांक सरकारी सेवेत आस्पावन घेयात नाजाल्यार जीवरक्षकांचे आंदोलन गोंयभर पातळटले. कामगार फुडारी स्वाती केरकारान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कामगार विरोधी धोरणांक लागून बेजारिल्ल्या दृष्टी कंपनीचे जीवरक्षकांनी 10 दिसां आदीं आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें. दृष्टी कंपनीचे कंत्राट रद्द करून जीवरक्षक म्हणून काम करपी गोंयकार भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवच्यो अशी तांची मागणी आसली. ते वटेन दृष्टी कंपनीन जीवरक्षकांक बेगिनातले बेगीन कामार हजर रावपाचें आवाहन केल्लें. पूण गोंयच्या ह्या भुरग्यांक हे कंपनी बरोबर काम करपाचें ना. पळयात तांचें म्हणणें. 10 वर्सांक आमी दृष्टी कंपनी कडेन खूब आमकां त्रास भोगचे पडले. खूब म्हणल्यार म्हाका दिसता चडूच त्रास काडचे पडले. आमकां इसपा भायर त्रास काडचे पडले. आमकां आयज तिच्या कडेन काम करपाक आमकां उमेद ना. तरी पासून सरकार परतून परतून कॉन्ट्रॅक्ट काडटा आनी फक्त तांकां दिता कॉन्ट्रॅक्ट. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता मातशी तरी आमची तेंच्यांनी जबाबदारी कितें तरी गोंयचे भुरगे आमी म्हणून मात तरी कितें तरी आमचें चिंतूंक जाय तेंच्यांनी. दुसरे कंपनीन आतां ट्रेनिंग सुरू केल्या. जे भुरगे भायले म्हणजे महाराष्ट्राचे कर्नाटकाचे भुरगे आसा तांकां हाडून ट्रेनिंग ते दिता. आतां एका म्हयन्याचे आनी आतां तुमी बिचाचेर पळयत जाल्यार असले ड्रेस घालून तांकां कसली ट्रेनिंग ना असले भुरग्यांक थंय ड्रेस घालून ते उबे करता फक्त शो ऑफ करपाक. कारण ते भुरगे कांयच करूंक शकना. ते स्वता बुडले जाल्यार स्वताचो जीव वाचोवंक शकना अशे भुरगे थंय आज लायफ गार्ड म्हणून काम करतात. आतां हेजेर आमी आमचे जे कितें लिगल एक्शन आसा ती आमी आमची चालू करतले. दुसरें सायमल्टेन त्या खातीर सरकाराक सांगता की नाका जाल्ले तुमी कमिशन मास्टर जाल्ले आसात खंय तरी 30% कमिशन मेळटा म्हणून तुमी हे सगळी नाटकां करपाची बंद करात. तुमी आज एक्सपोज जाल्ले आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट आसा दृष्टी कंपनीचो तो
स्क्रॅप करून ह्या भुरग्यांक तुमच्या अंडर म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या अंडर घेवपाचे तुमी बेगीतल्या बेगीन जी कितें आसा यंत्रणा ती तुमी चालीक लाया. आणि कॉन्ट्रॅक्ट आपणाकूच मेळा म्हणून तेंच्यांनी पयलींच म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट अजून सोंपोंक नासतना पयलीं 1 वर्स पयलीं सांगता ते आपणाकूच कॉन्ट्रॅक्ट मेळटलो म्हणजे डायरेक्ट सांगता ते म्हळ्यार म्हाका कळना गव्हर्मेंट तांकां कितलो सपोर्ट करता तो. हेच्या खातीर हांव परत एकदां ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता की परत एकदां तुमी कितें तो विचार करात. बाबू आजगांवकर जो आमचो टुरिझम मिनिस्टर आसा तेकाय सांगता तूं सारको विचार कर आणि कितें तो निर्णय घे नाल्यार आमचें आंदोलन आतां चालूच जातलें आणि सगळे अख्खे गोंयभर आमी आंदोलन पेटयत वयतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अंकित नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यवसायिक विसव. एकाच पाख्यातळा क्रिसमस शॉपिंग करपाचें आसा जाल्यार हांगा लक्ष दियात. द वुमन एंटरप्रेन्युअर्सान हे खेपे तेंची तरतूद केल्या. क्रिसमसा खातीर तेंच्यांनी तरंग ह्या नांवान व्हडले प्रदर्शन आनी विक्री सुरू केल्या. काकुलो मोलांतल्या ह्या प्रदर्शनात क्रिसमस डेकोरेशनां, केक, स्नॅक्स, टेराकोटा वस्तू, कपडे आनी वस्ती सगळें कितें मेळटलें. प्रदर्शनाचें नांव तरंग. ह्या प्रदर्शनात दवरिल्ल्यो वस्तू स्वता बायलांनीच तयार केल्यात वा कुशळ कलाकारा कडल्यान तयार करून हाडल्यात. तुमच्या आवडीच्या वस्तूंची निवड तुमकां हांगा करपाक मेळटली. ह्या महिन्याचे 29 वेर सुरू जाल्लें हें प्रदर्शन 1 डिसेंबर मेरेन चलतलें. We'll be having a wide range of stuffs like cushion covers, bags, goggles, lovely hats. We have stockings here. We have handmade bags, which is cotton bags. We have around 12 designs, which is washable and can be used for gifting and many other purposes. We have amazing terracottas stuffs here, which can be used and colored and been gifted to all your friends and family members. And these are eco-friendly. And everything we are having here is eco-friendly, most of them. So do come, do visit our stall and have a great shopping. Please visit us. We are A.N. Bakers. We are at stall number 15. You can visit us for cake premixes, gravy premixes, wheat flour and oats cakes. They are lovely. You can come and try them out. And we have Christmas chocolates as well. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फोंडेचे कपिलेश्वर आणि कमळेश्वराची फामाद जात्रा भाविकांनी अनूय व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान काडिल्ले रथ, तरंगां, पाळणे आणि दिवजां पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. श्रद्धाळूंनी वेगवेगळ्या विधींचो आनंद घेतलो. गोंयभरच्यान भक्तांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावन ह्या जात्रेचो लाव घेतलो. कमळेश्वराचें मंदिर खूप पोरणे आशिल्ल्याचे भक्त सांगतात. हे जात्रे निमतान 5 देव एकठांय येतात आणि लोक तांचो आशीर्वाद घेतात. देवळा भोंवतणी 3 पाळणे भोंवडायले जाल्यार एक तरंग गांवभर भोंवडायलें. दिवजांनी हजारावयर बायलांनी वांटो घेतलो. पळयात हो आनंद खीण. जात्रेचो हो महापर्वणेचो दीस. आज कपलेश्वरच्यान श्री कपलेश्वर, श्री भगवती, गणपती, बेताळ तसेच श्री माधवदेव हे सगळे पंचविष्णाचे आगमन हांगा जातात. हांगा जर दनपार सांजची सम्राटन आसता दनपारां सगळ्या लोकांक महाप्रसाद दिलो वता आनी परत सादारण 3-3:30 दरम्यान हांगासरल्यान परत कपलेश्वर वचपाक वतात आनी काटे अशी जी एक आमची जागा आसा जाका काट्यां अशें नांव म्हणटात. थंय आमचे परंपरागत देवस्थान आसतात ते थंय जातात. एक मनशाचे थंय 70 समाजा मनशाचे अवसर येता आनी त्या नंतर थंयच्यान प्रयाण जावन परत असं कपलेश्वरी वतात. थंय सांजचे 5 ते रात्री 10 पर्यंत रथोत्सव जाल्लो आसता. त्यानंतर रथोत्सव अर्ध जाल्यानंतर जशी श्री बेताळ देव तसेच श्री माधवदेव हे बरेच लांबच्या पल्ल्यार वचपाचे असल्या कारणान सादारण एक 7 दरम्यान ते कपलेश्वरी देवळान थंय दर्शन घेऊन परत परतीचे वाटे वतात. इथे कमळेश्वर देव तसेच गणपती आणि भगवतीचे 3 रथ असतात. तसेच कपलेश्वर देवाची व माधव देवाची पालखी असते व बेताळ देवाचं तरंग हे सगळं एकत्र येऊन जत्रेला सुरुवात होते. सर्वप्रथम 2 दिवसाआधी माधवदेव, कपलेश्वर आणि बेताळचं तरंग असं सांगड होतं. त्याच्यानंतर 2 दिवसांनी सकाळी भल्या पहाटे 800 ते 1000 लोक इथे दिवस पेटवतात. कपिलेश्वरीच्या आमचो खबराकार कृष्णा नाईक.
आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.